न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना अंजुनकर तुमकां येवकार दिता। दर दिसा वरवीं आमी आयच्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो तुमकां जाणून घेवपा लागून हें लायव्ह केलां। तर पयली ह्या सुशांता कडेन, सुशांताची जी बातमी आसा ती मायकल लोबोची। मायकल लोबोन खंय सद्या उतरांचे फार पेटयल्ले आसात, ते कोणाचेर आनी खंयच्या मंत्र्याचेर ते आमी जाणून घेवया। सरकारा मदीं दुसपूस जाल्ल्या इतलें मात खरें, कळंगूटचो आमदार जो मायकल लोबो आसा ताणें मंत्री बाबूश मोन्सेराताचेर उतरांचे फार पेटयल्यात। आतां ही दुसपूस कित्याक लागून तें कळपाक मार्ग ना। जो निलेश काब्राल जो मंत्री आसलो ताणें राजिनामो दिल्या उपरांत कांयच दिसा भितर जो आमदार आसा मायकल लोबो ताणें बाबूश मोन्सेराताचेर गंभीर आरोप केला। बाबूश मोन्सेरातान कोयर वेवस्थापन मंत्रालय आपल्या कडेन घेवन दवरला खरें, पूण कांयच काम करिना। कांय वर्सां पयलीं गोंयचो एक पंगड भायल्या देशांत गेल्लो, विदेशांत, आनी थंय कोयराचो विलो कसो जाता, कशी कितें प्रक्रिया जाता हाचो अभ्यास केल्लो। पूण हाका आतां कितलींशींच वर्सां जालीं गोंयांत असो एक बरो प्रकल्प येवपाक जाय आसलो खरो, पूण अजून पासून येयल्लो ना। फाटलीं 2 वर्सां एक बसका लेगीत जाल्ली ना अशें म्हणटा। गोंयांत जायते कडेन कोयराच्यो राशी सांचून रावल्यात, पूण कोयराचेर कांय विलो जायना। सोनसड्याचेर कोयराच्यो राशी वाडत आसात अशें ताणें म्हटलां। दुसरे वटेन ताणें आदलो मंत्री निलेश काब्रालाची तोखणाय लेगीत केल्या। निलेश काब्राल हो खरोच बरो मंत्री आसलो, ताकाच लागून कुडचड्यार ताणें कोयर विलो प्रक्रिया व्हेलो। बाकीचे मंत्री आपल्या मतदारसंघात कित्याक व्हरनात अशें ताणें म्हणिल्लें आसा। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमच्या 7 बुलेटिनांत। कोयराची समस्या ही गंभीर समस्या आसा। ही समस्येक उपाय काडपाची सक्त गरज आसा। आतां ह्या समिता कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया। आयज म्हजे कडेन 2 बातम्यो आसा। एक म्हणजे होणा उद्देगीक वचणुकेंतल्या फार्मास्युटिकल कंपनीच्या स्टोर रुमांक राती सुमार 2 वरांचेर उजो लागलो आनी हो उजो गडगडाटा सयत पावस आयिल्ल्यान वीज पडूंक लागला असो अदमास आसा। तर उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक जेन्ना ही म्हायती मेळ्ळी तेन्ना तांणी बेगोबेग धांव घेवन थंय उजो नियंत्रणांत हाडलो आनी हातूंत सुमार 22 लाखांचें लुकसाण जालां असो अदमास आसा। दुसरी बातमी म्हणजे वेस्टर्न बायपासाचेर लोक हाडून जळी मळी थंय कोयर उडयतात, देखून हाजी आयज प्रदूषण नियंत्रण मंडळान पळोवणी केली आनी आतां हाका लागून मडगांव पालिकेक नोटीस जारी करून ताकीद दिवपाचो तांचो निर्णय आसा। ह्यो दोनूय बातम्यो आमच्या 7 PM बुलेटिनांक पळयात। आतां ह्या उशा कडेन, उशा खंयची आयज बातमी केला? बेन्झी विएगस आनी सरकारी अधिकारी मेळून आयज जी साळ न्हंय आसा जी दुशीत जावन त्या उदकाचो सुरावलेच्या शेतकारांक त्रास जाता हे खातीर तांच्यांनी घटनाथळार वचून पळोवणी केली आनी थंय गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो अभियंतय उपस्थित आसलो। तेणें ह्या दुशीत न्हंयचे उदकाचो रिपोर्ट करून बेगोबेग सुरावळे पंचायतीक सबमीट करतलो असो सांगला। आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार भुईपाल सत्तरी वाठारांत जो पोर्तुगीज कालीन धाकटो पूल आसलो त्याच जाग्याचेर एक पूल येवचो अशी प्रवाशांची तशी थळाव्यांची मागणी आसलेली, कारण थंय वोलतां आशिल्ल्यान अपघाताचें प्रमाण जें आसा तें वाडटालें। हे खातीर थंय नवो पूल जावचो मागणी आशिल्ली आनी आतां ह्या कामाक फाटले 4-5 दीस जाल्यार सुरवात जाल्या आनी हें जें काम आसा तें 2 ते 4 म्हयन्यां भितर पुराय जातलें असो अशें थळाव्यांनी सांगल्या। आनी जी बुन्याद घातलेली ती फाटले 7 ते 8 म्हयने पयलीं घातलेली। कांय कारणां खातीर वो पावसाच्या हेका लागून ती पुलाचें काम सुरवात जाल्लें नासलें, पूण आयज त्या पुलाची कामाची सुरवात जाल्या आनी ही त्या थळाव्या लोकां खातीर बरी गजाल जावन आसा। ह्यो आमच्यो ज्यो दोनूय बातम्यो आसा तुमी पळोवच्यो 7 बुलेटिनांत। इफ्फीची आतां समाप्ती जाल्ली आसा। आतां रोखडेच येवपाचें आहा तें सेरेंडिपिटी फेस्टिवल। ह्या फेस्टिवलांत एक नवो उपक्रम राबयला, तो म्हणजे तो उपक्रम खंयचो तो जाणून घेवपा खातीर संतोशी कडेन आमी उलोवया।
गोवन सेरेंडिपिटी 2023 15 to 23 डिसेंबराक स्टार्ट जातली. ह्यातून फूड कोर्टाची भाग म्हणून फियर्स किचनाचो निवड जातली. ह्यातून 9 घरगुती शेफ्सांची गरज आसा जेंकां कोणाक रांदपाची इच्छा आसा तांकां आपली कला सादर करपाची आसा इंटरनॅशनल लेवलाक. तेंच्यांनी www.fiercekitchen.com ह्या वेबसायटीचेर वचून रजिस्टर करा. तर हो उपक्रम जो आसा तो गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट आनी कामाक्षी किचन हांच्या वतीन राबयल्लो आसा. तर खंयच्याय अशें घरगुती रांदप्याक आपली रांदपाची कला जर सादर करपाक ही एक खूब बरी संद आसा, म्हणून तुमी रजिस्टर जावचें अशी मागता. आतां आमी राहुला कडल्यान खेळामळा वयल्यो खबरो जाणून घेवया. सो लेटस्ट न्यूज म्हटल्यार आतां सद्या हें जालां की रोहीत शर्माक कॅप्टन्सी सोडपाचे हितून आसा T20 फॉर्मेटाचेर. आतां सगळ्यांक खबर आसा की ODI वर्ल्ड कप जाल्या उपरांत T20 वर्ल्ड कप येवपाचो आसा. सो त्या खातीर रोहीत शर्मा आपली कॅप्टन्सी सोडपाचे हितून आसा. बट BCCI तांकां कन्विन्स करता की तेंच्यांनी जशी ODI टीम हें केल्ली जशी लीड केल्ली तशेंच फ्युचरान सुद्दां T20 लीड करूंक जाय तेंच्यांनी म्हणून. ना जाल्यार आनी ऑप्शन म्हटल्यार हार्दिक पांड्या आसतलो नाजाल्यार सूर्यकुमार यादव आसतलो. कारण सूर्यकुमार यादव आजो जी ऑस्ट्रेलिया टूर चालू आहा थंय बरो परफॉर्म करता. तसोच पूण हार्दिक पांड्या तेजे लिगामेंट प्रॉब्लम आसल्या कारणान तो येवप ना येवप हेजेर मातशें कन्फ्युजन चालू आहा. तशेंच आशिश नेहरा खातीर हेड कोच जा म्हणून ऑफर येयल्ली बट तेणी डिनाय केलें. आनी तेज्या उपरांत राहुल द्रविड परत इंडियन टिमीचो हेड कोच म्हणून आसतलो अशें तेंच्यांनी सांगलां. सो खुबश्यो अश्यो घडामोडी आहा ज्यो फ्युचरान कळटल्यो. आतां प्रश्न ह्यो आहा की रोहीत शर्मा फुडें खेळटलो काय ना, कॅप्टन्सी करतलो काय ना तेजेर डिपेंड आहा सगळें. आनी तशेंच विराट कोहली आसता जो सावथ आफ्रिका टुराक नासतलो. तेणी आपणाक एक ब्रेक मागला. सो तेजें रिजन कितें आसा तेणी आजून क्लियर करूं ना. बट तेणी सावथ आफ्रिका टुराक तो खेळचो ना. सो हेच न्यूज अपडेट आशिल्ली. थँक्यू. तर ही आशिल्ली खेळामळा वयली खबर. ते आमी समिपा कडल्यान जाणून घेवया. आयज एक इम्पॉर्टंट सुनावणी आसली, सगळ्यांचें लक्ष लागून आसलें आनी CM पासून कॉन्फिडंट आसलो जो म्हादयची आयज सुनावणी येतले 100% आमी जिखतले म्हणून. आनी काल ही सुनावणी घेवपाची आसली. आतां SLP म्हणटा पळय स्पेशल लीव पेटिशन घातला आनी स्पेशल लीव पेटिशन फक्त बुधवार आनी बेरेस्तारा येता. काल ही सुनावणी खातीर येयल्लो पूण हे फुडें धुकल्ले आनी आयजच्या दिसा परत हेका येवपाचें आसलें. पूण हेजी सांगता त्या प्रमाण बाकीचे हेर गंभीर पेटिशनां आसली आनी इम्पॉर्टंट पेटिशनां आसली तेका लागून हे पेटिशन आज येवंक ना. देखून हे फुडल्या विकान येतले म्हणल्यार डिसेंबर 6 मेरेन येता. कित्याक बुधवार आनी बेरेस्तार हो स्पेशल लिवाक पेटिशना खातीर आसता. ते डिसेंबर 6 तारखे मेरेन जी सुनावणी जावं येता म्हणून. आतां हे परत डिले जाता म्हणल्यार असो कितें म्हादय सारको मुद्दो आनी खूब गंभीर आहा म्हणल्यार म्हादय मुद्दो गंभीरूच ना असो जाता. बाकीचे हेर गंभीर मुद्द्याक लागून हे पेटिशन फुडें धुकलतले. हेजेर विजयान पासून आज फारपेट येयला. तेंच्यांनी फेसबुकार वचून एक पोस्ट घातला कित्याक गोंयकार खऱ्यांनी सिरियस आसा काय सुशेगाद आसात आमी हेजेर. गोवोरमेंटा कडेन खंयचें प्लॅनिंग ना, खंयची स्ट्रॅटेजी ना आनी आयडियाच ना कशें ह्या विशया कडेन फुडें वचप अशें उतरांनी तेणी सरकाराचेर टिका केला. आनी हेजेर हावस कमिटी परत स्थापन करपाची ही मागणी तेणी परत नेट लावन धरल्या. आतां परत या ऐश्वर्या कडेन. आयची जी एक न्यूज म्हटल्यार की आतां एक्सिडंट आहा ते वाडत आसा. दिसाक 2 या 3 एक्सिडंट जायत आसा. आयज म्हणजे शिवोलच्यान म्हापशेच्यान शिवोले येताना एका एक्सिडंट जालो. तो आपल्या भावाक एअरपोर्टार वयल्यान घेवन आयलो तो आनी तेणें आपल्या भावाक कोरगांव सोडलो आनी तो परतून आपल्या घरा येतालो. ते घरा येताना तेका सकाळी फुडें मातसो दोळो लागलो. तितून तेजो कंट्रोल गेलो आनी तो कंट्रोल गेल्ल्यान गाडी आहा पळय ती रानान गेली. पण सुदैवान कांय जावंक ना. पण गाडयेचे खूब डॅमेज जाला फूल गाडी. आनी दुसरी जी आहा ती वेदांतान जे थळावे जे लोक काम करताले पळय तांकां घरा धाडिल्ल्यान ते बाकी हेर आहा पळय तेंचेर व्हडलो संकट येयल्या. देखून तेंच्यांनी पंचायतीचेर बीन घेराव घातलो आनी ती जी फूल बातमी आहा पळय ती तुमकां CNPM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली.
अपघाताच्यो घडणुको दिसान दीस वाडत आसा. नोव्हेंबर म्हयनो सोंपोन आतां डिसेंबर म्हयनो सोंपपाक पावला आनी जानेवारी लागपाक लागला. तुमकां खबरूच आसतलें डिसेंबर म्हयन्यान आनी वर्स सोंपता म्हणच्यान जानेवारी लागपाक अपघात अशे खूब जाता. म्हणून तुमी काळजी घेवन रस्त्यार गाडी चलोवची. आतां फुडें ह्या उत्तेजा कडेन उत्तेजान खंयची बातमी केला ती जाणून घेवया. आयची म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार आयज मुरगांव पालिकेन वास्को साईनगर फकीर गल्ली वाठारांतले 4 बेकायदेशीर बांदकामाचेर बुलडोजर घेवन आयला. जी बेकायदेशीर बांदकामां आसा ती मोडून उडयल्यात. थंय प्रस्तावीत रस्तो करपाक आसा त्या खातीर ही बांदकामां मोडल्यात अशें नगरसेवक अमय चोपडेकरान सांगलां की तांकां हे विशयी 8 दीस पयलीं नोटीस धाडलेली. तांच्यांनी ते भायर पार्किंगे खातीर लोकांनी ज्यो बेकायदेशीर बांदकामां केल्ली ती तांच्यांनी मोडून उडयल्या. ही तुमकां न्यूज आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो थोडक्यान म्हत्वाच्यो बातम्यो. सविस्तर पळोवपाक तुमकां 7 वरांचेर टीव्ही मुखार बसून आमचो गोमंतक टीव्ही चॅनल ऑन करून गोमंतक टुडे हें बुलेटीन पळोवचें पडटलें. तशेंच आमचो यूट्यूब चॅनल, फेसबूक पेज आनी इंस्टाग्राम पेज फॉलो करात, लायक करात आनी सबस्क्रायब करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कॅमेरामॅन यश सयत हांव संजना अंजुनकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडलीं नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. पोलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.